हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज एक व्हिडिओ चोयला आमगे शेजारी बाब रोहिदास ब्रॅकेट दाद आनी देसाय म्हूण. सो तो फ्रिडम फायटर म्हूण. हे फ्रिडम फायटरांक बेनिफीट मेळोंकूच जाय नो डावट. बट वर्सां वर्स जालीं हे फ्रिडम फायटर म्हूण चलता. सो आयज हांव मुद्दम गुगल केलें चोवपाक बाब रोहिदासा गेली घोडे डेट ऑफ बर्थ कितली चोया काय म्हूण. गुगलाचेर डेट ऑफ बर्थ इज कॉन्स्पिशियस, इज नॉट शोन. इवन गुगल भिता कितकोण जाणा डेट ऑफ बर्थ दाखोवपाक. ही मे बी हॅविंग इज डेट ऑफ बर्थ, नो डावट अबाउट इट. बट गुगलाचेर ना. हितू इम्पॉर्टंट मनीस अ फ्रिडम फायटर फॉर एजीस तेगे डेट ऑफ बर्थ गुगलाचेर मेळना. नंबर 1. नंबर 2, 64 वर्स जालीं फ्रिडमाक. मागीर हांवें काळांनी रोहिदास बाबा गेले ओरिजीन चोयल्या ओरिजीन इज शोईंग कुंगोली, नेटीव ऑफ कुंगोली. बट तेगे रावप ना हिंगा, रावत पणजे. हांव म्हणटा रोहिदास बाब तूं हिस्ट्री उलयत कुंकळ्ळेची आनी तुगे प्रेझेंट तूं काडटा पणजे. वाय डोंट यू लव कुंकळ्ळी? तूं कुंकळ्ळे पासून रोगोत वारयल मरे जाल्यार कुंकळ कित्याक रावना रे तूं? सेट एन एक्झाम्पल फॉर द गोन्स. यू शूड स्टे नो इन अ नेटीव प्लेस. तुक मोग ना कुंकळ्ळेचो. सो तशें करून तूं आमगे गोंयकारांक गोंय थोडो तेंप सोडून दुसऱ्या देशांत गेलो नोकरी करपाक, काम करपाक, ओ पासपोर्ट एक डॉक्युमेंट मेट म्हूण गेल जाय तूं म्हणटा त्या थिंग वयताय तांगोळे इनडायरेक्टली मोग ना, ते जेवपा खावपा वयताय, ते आपल्याक कितें मेट म्हूण वयताय. अरे सगळे मेटाक वयताय न्हू रे. आनी तूं पणजे कित्याक रावता? कितें जाल्यार मेट वयत तूं. मे बी यू आर गेटींग गूड ऑक्सिजन, मे बी यू आर गेटींग गूड बिझनस. कितें जाल्यार मेट वयता ना. कुंकळ सोडून तूं कित्याक थिंग रावत रे पणजे? दुसरे रोहिदास बाब तुका सांगता हांव, तूं मरे बारीक बारीक मनशांक फकत इन्स्टिगेट कोताय. इलेक्शन भायर तेजो तुमगे मुद्दो येता पुर्तुगालाचो. आनी आतां ही स्क्रिप्ट तुगे दोतोर प्रमोद सावंत गे जाल्यार हांव नको. पुर्तुगाल जर तर खरें गोंयचो मोग आनी पुर्तुगेजा हिस्ट्री जाणा ते बी जर म्हणप जाल्यार सामको चड गुन्हेगारी. कित्याक तांकां खबर ना पुर्तुगेज म्हणल्यार कितें. पुर्तुगेजान आमचे कसले हाल केले ते तांकां कांयच खबर ना. पुर्तुगेज 1510 आदिलशा कडेन घेवन पुर्तुगेज येयलो हिंगा. आनी तेन्ना सावन आमचे गोंयच्या लोकांक खूब पिडा पेट्टिली. कितलीं जाणां मान उडयले आनी अशें हाल केले. आनी तितूंत चडांत चड कुंकळ्ळेच्या मनशाक 1961 लागून आमकां कुंकळकारांक काबार केल्ले कळ्ळें. आनी अशें करून ते केलां आसतना जर तर ते उदक करताय जाल्यार आतां आमी कितें म्हणटले? ही लोकशाही कोणाच्यात कितें उलोवंक जाता अशें चलना. तुम्ही त्या वेळार तुम्ही झगडलेले तांचे कडेन जेन्ना अशें आयकलें तर त्या वेळार तुम्ही गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून सगळे चळवळीने पण आतां गोंयांत जर अशें म्हणटा जाल्यार तेजेर तुमकां कांय अशें दिसना. एकदम रॉंग म्हणून जायत ना न्हू. कित्याक तांकां हिस्ट्री खबर ना. पुर्तुगेज आनी गोवा पुर्तुगेज कशी राज्य करता ती तांकां खबर लागून ना आसतली. कित्याक आनी जे फ्रिडम आनी आतां चड कोन्न आमी आझाद गोमंतक जालां. आमी खूब केलां पुर्तुगेजाक धांवडावपाक. तांकां म्हायती आसा सगळी कितें आनी कितें करून आमकां त्रास केले, कितें करून हें केलें. ताका लागून तो आपणाक आहलो देखून ताका धांवडायलो. आनी तो एक कितली हजार किलोमिटर आनी येवन त्रास करपा मदीं आनी ताका आमी हें करप कितें. आनी तुमकां खबर आसतली आतां कचरो म्हणटा जाण म्हणटा ओल्ड गोवा केन्ना वचून पळय तेजी हिस्ट्री जाणा कितें. जर जशें आनी लोक म्हणटा कितें की पुर्तुगेजांची राजवट बरी आसली खंय पूण आतां गोंयांत जें चल्लां तें खंयच्या खंय चल्लां अशें म्हणपी लोक आसात. थोडे आसाय आनी कितें जाता जाणा थोडी
500 ते कसरत आहे ते त्यांचे नाव घेत आहे कळना किती हा कायदो बिल्डो हे पळय हा तो सामके हे गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट दवरूंक जाय कळ्ळें तशें कितें करूंक जायना आनी हांव जाल्यार ते हेजेर सांगता गव्हर्मेंटान कायदो पळय हा तो प्रत्येक मनशांनी पाळून जावपा सारके गव्हर्मेंटान नदर दवरूंक जाय कितें तें जर आसत आमी भायली राष्ट्रावून कितले फुडें सरतले हांवें थोडे भायले गांव भोंवून आयला थिंगा कायदो परत कायदो कायद्या भायर केन्नाय वचनाय ते हे लोक आमचो कायद्याक धांवडायताय पूण ते कायद्याक लागीं कोत्ताय कांय लोक म्हणटा की पोर्तुगाला कंट्री आमच्या लोकांचे ब्रेड बटर डिपेंड्स आसा आमचे कांय गोंयकार पोर्तुगालाक वतान जॉब करता तेच्याक आमची रोजीरोटी चलता पळय ते तेंचे कोण वयता आनी हे करताय ते तेंचे तूं जर फाल्यां म्हाका वच आनी थिंगा वच आनी तूं काम कर आनी तूं पोट भर हांव वचची ना कित्याक तेंची हिस्ट्री आमकां खबर आहा ते कितले ब्रेड पाव व्हडली मटन चिकन दिलं म्हणून आमी तांकां बरें म्हणपाक जाय कित्याक तितली आमकां भोगले कडेन ना कितें आतां हे कोण नीव वयताय आनी तांकां दिसता सर्वीस मेळ्ळी ताका लागून आमचें पोट भरता ते तेंचे आमच्यान कांय म्हणूंक जायना प्रमोद सावंत सीएम जाल त्या तोणा डायरेक्ट धमकी दितालो आपूण टॉलरेट करचना म्हूण कोणें विवा पुर्तुगाल म्हणलेले ते भुरगे मुद्दम विवा पुर्तुगाल म्हटले आनकोळे आनी आतां तूं सांगता आनी 2027 इलेक्शन आहे म्हणून तूं वाय डू यू अ पर्सन ऑफ अ स्टेचर ऑफ रोहिदास देसाई शूड टॉक अबाउट द पास्ट ड्युरिंग अ प्रेझेंट अँड डिस्ट्रॉय अ फ्युचर अरे 4 वर्स पयलीं होपू तूं हात उलयता 2025-26 गोंय आख्खें निसंटन जालो आहा तेजेर तूं ओपनली येवन केन्ना एक प्रोटेस्ट केलो चलना मरे आजून हांवें चलना यू शूड हॅव बीन डे इन एंड डे आउट ऑन द रोड टुडे बिकॉज यू लव गोवा तें जायना फकत ते लिबरेशन डे रिपब्लीक डे आनी कितें न्यू इयर डे असल्या दिसान मरे आमकां मातशे आवाज आयकूं येता आनी थोडे फावटी हांव म्हणटा ते स्टेजीर वचोन स्पीच दिता ते बरें आहा बट रोहिदास बाब पीपल लायक यू शूड सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल लायक अस यू शूड हॅव बीन ऑन द स्ट्रीट टुडे द वे गोवा हॅज बीन डिस्ट्रॉयड काबार जाला आख्खें तूं म्हणटा कोंकण डिस्ट्रॉय केल्लें पुर्तुगेजाची हिंगा त्या सरकारान आख्खें गोंय काबार केलां तेऱ्याच तो तुज तोंडा बरें धंय बोलो आहा तेजे उलयना तूं त्या मुद्द्याचे उलय बेश्टे ते पुर्तुगालाच्या इश्यूआचेर कॉन्ट्रोवर्सी करप ते आमगे भुरगीं कोण पुर्तुगाला गेले कोण UK गेले ते पोटा गेले वचप ना ते गेले जाल्यार डज इट मेक देयर लव लेस फॉर गोवा या आनी विवा पुर्तुगाल म्हण जाल्यार कितें जालें वॉट्स रॉंग इफ द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र साहेब मोदी तो भायल्या देशां वचोन एक गोवन ओरिजीन डॉक्टर आंतोनियो कोस्ता प्रायम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगाल एंड the leader of the European Union eka appreciate kota he's appreciating him he's doing business with him with Portugal kai jaina to clap mare when the prime minister of Portugal proudly flaunts OCI card ani prime minister clap kota the president of the European Council, but I'm also, again, an overseas Indian citizen. I'm the president of the European Council, but I'm so cooperating मरे प्राइम मिनिस्टर मोदी तो एक भाषण होता आणि तू दुसऱ्या भाषण होतींगा ही सेंडिंग अ डिफरंट मेसेज पुर्तुगाला मुखार पुर्तुगाला प्रायम मिनिस्टरा मुखार युरोपियन लिडरा मुखार
ही शोयक अ डिफरंट फेस आनी वयल्यान वॉर्म रेड कार्पेट दीत म्हणटा ताका इंडियेकू तोय पोर्तुगाल मरे. तेका रेड कार्पेट तेका क्लॅप आनी आमकां आमी पाप केलेय आमी हिंगा हाय मरे त्या बरारी गोंयकार हिंगा हाय. सो विवा पोर्तुगाल म्हणलें जाल्यार यू आर अंडरलायनींग एज ए स्टेटस आमच्या आनी व्हड देशभक्ती तुमकां आमी एक्सप्लेन करूंक जाय तुका. या हे गोवा जेन्ना डिस्ट्रॉय जाता find out who are the maximum number of people are on the road and streets, who are the people who are fighting for the natural cover of Goa. Huh? So Rohidas Bab, unnecessary over controversy kunaka. Even people outside Goa, they are proud. They feel proud about Antonio Costa for being the leader of the European Union. Because his roots are in Goa. They are proud of him. भायलो लोक चोय त्या व्हिडिओचेर ते एकले जोडू शी इज फीलिंग सो प्राउड म्हणते. उनके फ्रूगल लाइफस्टाइल की वजह से गांधी ऑफ लिस्बन के नाम से जाने जाते हैं, बट इनका इंडिया से इंडियन डिसेंट प्राइम मिनिस्टर लीडिंग पोर्चुगल. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल एंटोनियो कोस्टो उनके फ्रूगल लाइफस्टाइल की वजह से गांधी ऑफ लिस्बन के नाम से जाने जाते हैं, बट इनका इंडिया से कनेक्ट इतने में खत्म नहीं होता. ही हैज रूट्स इन गोवा, अ फॉर्मर पोर्चुगीज कॉलोनी इन इंडिया. इनका परिवार पोर्चुगल शिफ्ट हुआ, जहां 1980s में इन्होंने अपनी एजुकेशन परस्यू की लिस्बन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से. 1995 से 1997 के बीच ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स और 1997 से 1999 तक मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स रह चुके हैं. एक महान और एम्बिशियस नेता, ये 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स तक पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर रहे, 2015 से 2019 और 2019 से अब तक. इंडियंस लाइक हिम जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चेहरा बने, हमारे दिल को गर्व से भर देते हैं. The Gandhi of Lisbon, Indian descent Prime Minister leading Portugal. Prime Minister of Portugal, Antonio Costa. रोहिदास बाब चोय आमगेलो प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भायल देशान वचोन आमच्या गोंयकाराक हू हॅड द रूट्स इन गोवा ही इज एक्सेप्टिंग दॅट स्टेटमेंट मानून घेतो दॅट आंतोनियो कोस्ता ही इज द गांधी ऑफ लिस्बन म्हणून. आमचे प्रधानमंत्री or prime minister accepts that he is the Gandhi of Lisbon, and Lisbon mutte Portugal apada. Imagine prime minister is accepting that he is the Gandhi of Lisbon, a Goinkar. So you should have been proud that we all Goans are also Gandhis of Goa. Accept करते प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करता. आतां तेगे भक्त पळय प्राइम मिनिस्टरागे भक्त आय पळय दे शूड ऑल्सो एक्सेप्ट. आमी गोंयकार सगळे वी आर गांधीज ऑफ गोवा. आनी चान्स ना. तुमगे सायकी तोंडा झीप लायले आतां प्राइम मिनिस्टरान. गांधी ऑफ लिस्बन एक गोंयकार. आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं. कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं. कोस्टा जी तुम
फकत इलेक्शन येता तेन्ना पुर्तुगाल मेळटा तुमकां. रोहिदास बाब मुगेले थोडे दीस उलय, तुगेले थोडे दीस उलय. लेट अस लिव एमिकेबली एंड पीसफुली. गो with a sense of pride when leaving this world. Go with sweet memories, whether it is for Hindus or Christians, whether it is a Goans or non-Goans. Go with sweet memories. हे पयलीं सगळे चाडोवन 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 गायनाका. गरज नासलोली ही सगळी. तूं तुगे फ्रीडम फायटर मुक्तीत मेळटा तें घे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. तुका विथ ऑनर the Sarkar is giving you whatever they are giving, so it's fine. And you are such a wonderful businessman, and you are going for to come. Maybe the support that you are getting, I wish that all support you should have returned it back for the Goans, because the Goa is getting destroyed. We all love Goa. We all are Indians. That's what I'm saying. गोवा मरे सगळ्यांक पोर्चुगेज सिटीजनशीप आसलोली. पोर्चुगेज आमकां मागीर इंडियन्स केले. ही हिस्ट्री तुवें जाण जावपा जाय. तूं आमकां हिस्ट्री जाण जावपा जाय पण म्हणटा दॅट हिस्ट्री यू शूड नो फर्स्ट. बिंग अ फ्रीडम फायटर वी ऑल वर पोर्चुगेज सिटीजन्स. आमकां मागीर इंडियन्स केले. सो विवा पोर्तुगाल, विवा गोवा. जय हिंद, जय भारत. देव बरें करूं.